आम्ही धरणा बहिष्कार घडून हाडला निषेध मारूंक साहित्य अकादमी पॉलिसीचेर जी वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट म्हणून त्यांनी देवनागरीक रेकग्नेशन दिला आणि कोंकणीचे 4 रितींक भायर उडयल्या. हे जावन आसा अगेन्स्ट आर्टिकल 14 आनी आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आयज जी परिशद कोंकणी ऑल इंडिया कोंकणी परिशद रवींद्र भवनात जाता ताचेर आमी निशेधूय मारता, कित्याक ते साहित्य अकादमीक भेदीक घेवन ही सगळी चिकाना करता आनी दुसरे लिपीचेर मार बसता. आयज आयज कोंकणी परिशदेन फादर मोहसिन आत्ताय ताका कॉन्वेनर केला, एक बरी गजाल. आनी आमी सजमता फादर मोहसिन आत्ते आपणाची क्रिस्तांव समुदाय जी 33% गोंयांत पॉप्युलेशन आहा ऑलमोस्ट, जी रोमी लिपी वापरता ताचेर बरे भाशेन नियाळ करतलो म्हणून आनी आपणाची समुदायाची भावना आनी एस्पिरेशन जी आसा रोमी लिपी खातीर तो सुजमून घेवन बरो फुडाकार दितलो म्हणून आमी आशेन रावता. ताचे थंय हातीन आसा, ताका जाय जाल्यार बरें मार्गदर्शन दिवं वता देवनागरी वाल्यांक. इतले 36 वर्सां ते आयकना, ताणें ताका बरी बूद दिवची आनीक दाखोवचें सारकें मार्गदर्शन. ना जाल्यार तेमी हेर पयलीं क्रिस्तांव जायते लोकांक माकोड गेल्ले आसात. 1981 फादर आंतोन पेरेर 1981 ताका कमिटीचेर घालून तेणी कोंकणी एडवायजरी कोंकणी इज द देवनागरी इज द ओनली स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी म्हणून पास केलें. 87 कोंकणी एज्युकेशन जाता आमच्या भुजांचेर चळवळ चलयली, क्रिस्तांव समुदायाक फुडें घातले आनी तांकांच फडयले आनी देवनागरी आपणाचें काम करून घेतलें. ताका लागून हांव म्हणटा म्हजी चॅलेंज फादर मोहसिन आतेदाक, ताणें स्टेटमेंट करचो आयज परिशदेन. रोमी लिपी इस्कॉलांनी घालपाक आपणाचें कांयच आडकोड ना म्हूण हो तेमी पयर स्टेटमेंट केला. परिशद कोणाची 4 लिपीचेर आड ना म्हूण प्रोवार करचें, ते आड ना म्हूण कशें प्रोवार करतले? बेश्टें तोंडान जायना तें, डिक्लेअर करा. म्हजी चॅलेंज फादर मोहसिनाक दुसरें सांगता, तुका तर दिसता देवनागरी इज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट, बिशपाक सांग सगल्यो बायबलो ज्यो आसात करचे न्ही, त्यो चेंज कर. देवनागरीची बायबल ऑलरेडी आसा, ते घाल मरे, राशियल सिमनान घाल मरे, पयले थिंगासून कमेस कर. जाग्यार घेता सारको घे, लोकांची भावना सजमोन घे. तुका 2 वाटो आहा, बरी आनी वायट. तूं हुंयचो मारूक येता आयज तुज्या भाशणांतल्यान कळटलें.